आज 15 ऑगस्ट आमचो स्वातंत्र्य दीस. 19 वर्सां पयलीं फ्रीडम मुवमेंट म्हणटा तो महात्मा गांधीच्या फुडारपणाक सत्य आणि अहिंसाच्या बळार आमी जिखले आणि आमचो देश स्वतंत्र जालो. हे जे स्वातंत्र्य आमकां मेळ्ळें, हे स्वातंत्र्याच्या खातीर आमची लोकशाही म्हणटा ती इस्टॅब्लिश जाली आणि आमकां एक घटना मेळ्ळी. त्या घटनेन आमी सगळे गरिबांतले गरीब मनशाक न्याय मेळूंक जाय, एक मनशाक एक मत मेळूंक जाय आणि जो कोण पॉप्युलर आहा, ज्याका लोकांचो आदार आसा, त्या मनशाक आमचे देश सोडोवपाक चान्स मेळूंक जाय असो आमचो कायदो सांगता. पण ह्या दिसांनी जी एक चिंताजनक वस्त आमकां आयकूंक येता म्हणटा ती वोट चोरी. वोट चोरी म्हणल्यार कितें? वोट चोरी म्हणल्यार जो खरो वोटर आसा ताचें नांवूच कट जाता. बोगस वोटर मत मारता, एकूच मतां न्ही, खूब मतां मारता, खूब कडेन मतां मारता आणि जो खरोच जिखून येवंक जाय आशिल्लो तो हारता आणि भलतोच मनीस जिखता आणि तो राज्य करता. हाच्या खातीर भरमसाट अन्याय लोकांचेर जाता, आमची घटना काबार जाता आणि लोकशाय काबार जाता. हे जावंक दिवंक जायना आणि हाच्या खातीर सगळे भारतीयां भितर आणि गोंयकारां भितर एकवट आसूंक जाय. आमची घटना, आमची लोकशाय आणि आमचे स्वातंत्र्य राखपाक. ही घटना, स्वातंत्र्य आणि लोकशाय राखपाक आमकां बळ मेळचें, आमकां बरी देवान बुद्ध दिवची म्हणूनच हांव देवा कडेन मागतां आणि सगळ्या गोंयकारांक आणि सगळ्या भारतीयांक हॅपी इंडिपेंडन्स डे आमच्या ह्या स्वातंत्र्य दिसाची परबी दिता.